प्रधानमंत्री मोदी इतल्याच हाजेर रावले नात। एके सभेत तांणी सांगलें की सरदार वल्लभभाई पटेल जर आनी कांय वर्सां जगिल्ले जाल्यार गोंयची मुक्ती बेगीन जातली आशिल्ली। सरदार वल्लभभाई पटेल नेहरूच्या मंत्रिमंडळांत घरमंत्री आशिल्ले, घर खातें तांचे कडेन आशिल्लें। जेन्ना भारत सरकारान संस्थानां खालसा करची, सगळीं भारत देशांत इंटग्रेट करची असो निर्णय घेतलो। परत लक्षांत धरात, नेहरून घेतलो न्ही, आयचे भशेन डिमॉनिटायझेशन न्ही तें। सगळे मंत्र्यांक काळखांत दवरून एकाच मनशान हांवें केलें म्हणून छातयेर हात मारून सांगपाचें। भारत सरकाराचें धोरण तें घरमंत्री ह्या नात्यान सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी चालीक लायलें, भोव बरे तरेन चालीक लायलें। जें कितें दोळे मुखार दवरिल्लें उद्दिश्ट तें साध्य जालें। गोंय, दमण, दीव हो प्रश्न तातूंत आयलो ना, कारण हो प्रश्न आंतरराष्ट्रीय जाल्लो, दोन राष्ट्रां मदलो जाल्लो। थंय दुसरें राष्ट्र नाशिल्लें, थंय फक्त संस्थानां खालसा करपाचो प्रयत्न आशिल्लो। तो सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी बरे तरेन केलो। मागीर 3 वर्सां ते जियेले आनी गोंयचो प्रश्न तसोच उरलो। तांचे मरणा मेरेन गोंयचो प्रश्न सुटलो ना। हे नेहरू परस सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां व्हड करपाक पुतळे बांदून व्हड करूं येता। पुतळे कितल्याय फिटांचे आनी मिटरांचे आसूं येतात, पूण मनशाचें व्हडपण हें ताज्या गुणांचेर, ताज्या कर्तृत्वाचेर अवलंबून उरता। सरदार वल्लभभाई पटेल ल्हान मनीस न्हय, तोय व्हड मनीस, पूण ताजी उंची फकत फुटांनी आनी मिटरांनी मेजूंक जावची ना, ती ताज्या कर्तृत्वान मेजूंक जाय। तशीच जवाहरलाल नेहरूंची उंची ही तांच्या कर्तृत्वा वेल्यान मेजूंक जाय। आतां ह्या शाण्यांक जे म्हणटात की वल्लभभाई पटेल आनीक जर कांय दीस उरिल्ले आनी एक लक्षांत दवरूंक जाय की हें फक्त एकलोच म्हणून वचना। प्रधानमंत्री ते उलयता, विमानांत बसता आनी दिल्लीक वता, पूण मागीर हांगा पळय जी पळय तांची बुरावळ आसा, दादो म्हणटा तेंच खरें अशें मानपी आनी ते रितीन चलपी ही जी बुरावळ आसा ती तेंच उलोवंक लागली।